बेसिकली दोन मुद्दे. अवेअरनेस वाडोवपाक लोकांची, वोट चोरी कशी जाता ती. राहुल गांधींचे दाखयला ते वेगळें प्रकरण ऑन अ व्हेरी बिग स्केल. पूण गोंयांत ल्हान कॉन्स्टिट्युएन्सी असल्या कारणान थोडो सुद्धा इम्बॅलन्स जालो जाल्यार ताचो परिणाम रिझल्टाचेर जातलो. आनीक दोन गोष्टी म्हणल्यार एक जे नातेवाईक आसा, आता एक उदाहरण स्पेसिफीक आमी ते मुखार हाडला आनी ते लेटरान घातला म्हणटा ते पेपरार आयिल्ले ते की हजबंड इज द बीएलओ आनीक इलेक्टेड त्याच वॉर्डान जो बीएलओ आसा त्याच वॉर्डान ताची बायल पंच आसा काय इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा. सो अशें जावपाक जायना, कित्याक डायरेक्ट इन्फ्लुएन्स बीएलओचे खूब आसता ह्या इलेक्शन प्रोसेसान आनी तो एक म्हत्वाचो ऑफिशियल त्या सगळ्या मिशनरी भितर. आमकां केन्ना केन्ना दिसता की बीएलओ इज जस्ट अ स्मॉल पर्सन, पूण बीएलओ एडिशन ऑफ वोटर्स, डिलिशन ऑफ वोटर्स हातूंत भरपूर अधिकार दिल्लो आसा आनी ताच्या फाटल्यान जो आसा जो मामलेदार लेवलाचो एईआरओ, ते दोगूय जर मेळ्ळे एकमेकाक जाल्यार कितेंय जावंक शकता. कोणाक खबर सुद्धा आसची ना कोणाचें नांव डिलीट जालें आनी कोणाचें नांव एड जालें. सो ही जागृताय वाडपाक जाय. दुसरें म्हणटा ती ईएचएनाचें जें सांगलां, एक स्पेसिफीक उदाहरण हांव ताचेर मातशें हें करता. मनीषा उसगांवकर इज अ पंच फ्रॉम वन ऑफ द पंचायत्स इन द वाळपय कॉन्स्टिट्युएन्सी. आमी हेजेर रिसर्च करता आसतना तितले भितर ती बातमी आयली म्हणून हांव सांगता कशें जाता तें. आतां थंय ईएचएन नंबर घेतला, ते म्हणटा की ईएचएन नंबर घेतला तेन्ना एक अशी ताळपत्री अशी मारून आशिल्ली आनी आतां ताणें घर बांदलां, कोणी तरी घर बांदलां म्हणजे रस्त्यार बांदलां. आतां तें घर म्हजें घर स्किमीन रेग्युलरायझेशनाक घालतले. सो थंय कोण रावता कोणाकच खबर ना, कित्याक एप्लिकंट जो आसा, अफिडेविट फायल करपी जो आसा तो 25 वर्सां रावता म्हणटा आनी ते वाड्यातले लोक सांगता केन्ना आसूंकच ना म्हणून. सो म्हजे घराचो फायदो घेवन ईएचएन नंबर आसा तो रेग्युलर करून वोटर एड जावपाची शक्यता आसा. आनी अशें जर सगळे कडेन जावपाक लागलें, कित्याक कितले ईएचएन नंबर आज दर पंचायतीन म्युनिसिपालिटीन इश्यू केल्या ताचो आंकडो कोणा कडेच ना. फ्लोटींग अशे नंबर आसा. अशी बातमी आसा की फ्लोटींग म्हणल्यार कितें, एक कोण तरी पंच नाल्यार लोकल लिडर ताजे कडेन 4-5 नंबर आसा, स्ट्रक्चर्स ना. ते नंबर खंय जाय ते मातशे अशे चॅस पीसीस बसयता ते भशेन लावपाचे. ह्या कॉनराक घाल त्या कॉनराक घाल आनी मागीर रेजिस्टर कर, मागीर तितून मनीस भर. कित्याक ज्या भशेन लोक येता गोंयांत डेली, एक ट्रेनूच जर पळयशी, एक फ्लायटूच जर पळयशी, कितले लोक येता ते खंय रावता आनी खंय वता आनी कसल्या कामाक येता ते कोणाक खबर ना. वन पॉसिबिलिटी इज तांकां आतां इलेक्शन लागीं येता येता एड करतले एज वोटर्स आनी गोंयकारांचो व्हॅल्यू जो आसा इलेक्शनाचो तो डायल्यूट करून गोंयकार कोणूच ना अशें करून उडोवपाचे प्रयत्नान आसा. सरकारान स्कीम केल्या पळय ती कोमदाद लँड आनी सरकारची लँडाक जे रेग्युलरायज करतलो म्हणला, हे कायद्यान स्टँड जाता हे स्कीम? ना, आतां पळय, हे कायद्यान स्टँड जातलें काय ना हो म्हजो पर्सनल ओपिनियन हांव जर दिवपाक तुमी म्हाका सांगता जाल्यार तें तितलें जावचें ना. पूण आतां खुबशे लोक उबे जाल्यार गिव अ लिगल चॅलेंज. आतां कोर्टा मुखार वचपाचेंच आसा न्ही. सो लेट द कोर्ट डिसायड ऑन दॅट लिगॅलिटी ऑफ द होल थिंग. सो हांव ताचेर आनी व्हडलोसो ओपिनियन एक्सप्रेस करिना. पूण कितें आसा, हांव ह्या हेजे संबंदीत सांगता की हितूंतल्यान कोण मनीस त्या स्ट्रक्चरां भितर भरतले आनी नांवां तेंची येतली आनी एक जर बीएलओ कॉम्प्रोमायज जालो तर ते कशे इलेक्शन वोटिंगान भितर सरतले ताजेर जर आज बाकीचे लोक जर काळजी घेना आनी कॉशन दाखयना जाल्यार इलेक्शन रिझल्ट हांकां जाय तशें जातले. 500 जर वोटर हालयले अशे तशे एका कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाल्यार ताचो खूब परिणाम जातलो. ते ईएचएन नंबराचेर फॉर एक्झाम्पल सांकवाळ पंचायतीत मोठ्या प्रमाणात स्कॅम चालू आसा. ते तांचो सोशल एक्टिव्हिस्टान कितें रचून हाडटा तेंचे कडेन सत्ता आसा म्हणून आमच्या सारक्यांनी फक्त अवेअरनेस क्रिएट करून लोकांक आनीक शिडकावंक शकता. आनी सगळे जर लोक फायनली लोकांचो पावर लोक जर एकठांय जाले जाल्यार आमी हे सगळे रिवर्स करूंक शकता. इतलोच आमचो उद्देश. सत्तेन आसलेले लोक फ्रॉडुलंटली जिखपाक लागून हे सगळें करता अशें दिसता. सत्तेन आसा ते लोकांक अशें दिसपाक लागलां की आमचे दीस भरले आसतले, कित्याक गोंयचो लोक आतां तितलो आपुलकी दाखयना. एक टायमार जशे एक मोठे हे जाताले की चल दुसरे भशेन आतां सरकार आयला बरें जातलें, पूण आतां तशें कांय बरें जावंक ना. केसी एक लक्षांत दवरा, गेली 14 वर्सां आतां बीजेपीचें सरकार आसा. सो मे बी तांकां दिसपाक लागला की आमकां आतां वोट घालचें ना म्हणून आतां म्हजें घर आनी तुजें घर बी करून कशें तरी आमी बॅलन्स मेंटेन करया अशें तांकां दिसलां आसतलें. आतां लिगली बसता काय ना तें पळोवया, कोर्टांनी गेल्या उपरांत आमकां कळटलें. पूण आमचें आतां इतलेंच एक धोरण की लोकांक कळचें की दीस इज अ पॉसिबिलिटी. आनी एक उदाहरण जशें मनशान सांगलां उसगांवकारान, तें जर जावंक शकता जाल्यार सगळे कडेन जावंक शकता.
दिस इज वॉट वी वॉन्ट टू कन्वे टू द पीपल. तुवें म्युनिसिपल ह्यो आसा ते कसलेच तेंचे ट्रान्सपरन्सी म्युनिसिपालिटीच्या डेप्युटी चेअरपर्सनाक खबर ना, ते कावन्सिलरांक खबर ना कितें तें. आज तेणी तेंची मिटींग आशिल्ली ती बॉयकॉट केला. ह्या आनी टेंडर हें जायनासतना काम सुरू केलां. तेजेर तूं कितें म्हणटा? ही हुकुमशाही आयल्या अशें म्हणपाक हरकत ना. कित्याक आज त्या इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह ज्या लोकांचे आसा त्या नगरपालिकेन, आनी त्याच न्ही आख्या गोंयभर तांकां कळपाक जाय, प्रत्येक पंचाक कळपाक जाय की बाबा घटनेन तुमकांय कितें तरी अधिकार दिल्लो आसा. घटनेन इट इज अ सी ही कॉन्स्टिट्युशनल बॉडी. एक टायम आशिल्लो वेन म्युनिसिपालिटीज पंचायत वर नॉट कॉन्स्टिट्युशनल बॉडीज. राजीव गांधीचें स्वप्न आशिल्लें की ह्यो ज्यो बॉडीज आसा तांकां दर्जो मेळचो अंडर द कॉन्स्टिट्युशन. तो दिल्या उपरांत तांकां सर्टन पावर्स दिल्ले आसा. आज ही हुकुमशाही तुम्ही सांगता ती की तांच्या परवानगी शिवाय येदो मोडलो इव्हेंट थंय घडोवन हाडप म्हणजे इट इज जस्ट म्हणजे दे आर लायक डोरमॅट्स. म्युनिसिपल कावन्सिलर्स ते अशे दाराच्या मुखार घालता पळय पांय पुसपाक, तशे डोरमॅट करून उडयल्या सारके जाले. म्हणून तांकांय आतां कळपाक जाय. आनी येता ते आतां फुडें जेन्ना इलेक्शनां जातलीं ताणें आपलो विचार करूंक जाय की गोंयान गोंयचें बरेपण फुडें व्हरतलो जाल्यार जो तांकां रोल दिल्लो आसा एज अ म्युनिसिपल कावन्सिलर्स तो तांकां मेकळेपणान आपलें कार्य करपाक तांकां मेळपाक जाय. आनी हे घटनेन बसयल्ले आसा ते भशेन तें घडपाक जाय. पूण हो सरकार दिवचो ना, कित्याक ह्या सरकाराक सगळें केंद्रीत केल्लें जाय, आपल्याच मोटीन सगळें आसलेलें जाय आनी म्हणून हें अशें घडटा. काल एक इट इज अ बिगिनींग. आतां जर बीजेपी एफिलिएटेड कावन्सिलर जर सुद्दां फुडें आयले आनी म्हाका एक कळना फॉर्म्युला 4 आनी फॉर्म्युला 1 हे कोण हाडटा हांगा गोंयांत? तुमचे मॅनिफेस्टोन आशिल्लें, तुमचे बजेटान आशिल्लें, तुमचो रोल कितें आसा? हे फॉर्म्युला 1 आनी कितें करपाक हें गव्हर्नमेंटाचें काम. हें जगभरान गव्हर्नमेंट खंयच करिना. खंयच्याच हितून गव्हर्नमेंट आमी केल्लो तुमी दाखया म्हाका की फॉर्म्युला रेसीस गव्हर्नमेंट करता म्हणून. ते हांगा एकच विशेष अशें म्हणजे वेगळेच अशें दिसता. सो हांगा कितें आहा, किकबॅक मेळटा आनी सगळें हांकां एक्सपेंडिचर करूंक मेळटा आनी विचारपी कोण ना म्हणून हें सगळें जाता. फॉर्म्युला 4 ही ज्यो खेळाच्यो संस्था आसात, स्पोर्ट्स एजन्सीज म्हणयात जावं जे आता स्विमींग बद्दल, बॅडमिंटन, टेबल टेनीस प्रत्येकाची एसोसिएशन असता. प्रत्येकाचो तो MLA खंयचो तरी एक प्रेसिडेंट असता. तो स्वता स्विमर काय तो बॅडमिंटन प्लेयर हे कोणाकूच खबर नासता. हे कितें फक्त सत्तेर आसा तेणें वापरप. लोक तुम्ही म्हणटा कितें वॉशिंग मशीन म्हणून, वॉशिंग मशीन बी काय ना. आता तुवें जो प्रश्न विचारलेलो थंय एका कॉन्स्टिट्युएन्सीन कुठ्ठाळे सांकवाळे एरियान कितें तरी चलता म्हणून, थंय तुका कितें आसा, सवळे न्हेसलो की सगळें नितळ जाता. वॉशिंग मशिनान घालपाची गरजूच ना. आज काँग्रेसीच्या कोणाचे कर्नाटकाचे ईडीन रेड घाल्या म्हणटा. सो ते दाखोवंक सोदतात की फक्त काँग्रेसीचे जावं आपाचे जावं हे ते आसात तेच फक्त करप्ट आसात, तांच्याकडे लाखांनी कोट्यांनी पयसो येता. पूण आपले मनीस जे तेंच्यांनीच स्वता डिक्लेअर केल्ले की आमी घिसेंगे पिसेंगे आनी हे करतले, ते आज सगळे तेंचे बरोबर आसा. महाराष्ट्रान म्हण, गोंयान म्हण, सगळे कडेन. फॉर्म्युला तांकां तुमी विचारा मिडिया, बाबा गोंयचे बरेपणाची फॉर्म्युला खंयची? तुमची फॉर्म्युला दाखया मरे तुमी. लोकांचे बरेपणाची फॉर्म्युला दाखया. हेल्थ सर्व्हिसीस कशे बऱ्यो जातल्यो, एड्युकेशन सिस्टम कशें बरें जातलें, ह्यो फॉर्म्युला दाखया. तुमचे कडेन फॉर्म्युलाच ना. तुमकां फॉर्म्युला म्हणटा ते खबरूच ना कितें तें. फक्त ते रेसिंग आनी फॉर्म्युला 4 हे कोणे तरी हाडून तुमचेर दिलां, तुमकां दाखयलां इतले मोडले जाल्यार इतले आसात म्हणून तुमी फॉर्म्युला 4 करता. अदरवायज ताचो बेनिफीट कसलोच ना. आनी सरकाराचें काम फॉर्म्युला 1 काय फॉर्म्युला 4 करपाचें ना. खंयचेच आख्या वर्ल्डाक वचून पळया तुमी.